माझें नाव दिलीप नायक, बितकी खांडोळा सरपंच. जो आयज बितकी खांडोळा जिल्हा परिशदेक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो रमेश भोसले रावल्लो आसा. ताका आमचो बितकी खांडोळा नागरिकांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. तुझे एक प्रश्न आसलो कशें जालो तूं बेतकी खांडाचोच आमकां एक मेंबर जाय म्हणजे सदस्य जावचें अशें तुजी एक मनामनी इच्छा आशिल्ली ती कशी कितें तुवें हांव करतलो बितकी खांडोळाचो सरपंच. जेन्ना एका गांवाचो सरपंच आसा तेन्ना आपलो गांवचो एक कोण तरी फुडें सरचो असो सगळ्या गांवचो हें आसलो. पूण आतां पार्टीन डिसिजन घेतलें की रमेश भोसलेक हें करपाचें. हांव एक पार्टीचो कार्यकर्तो पूण आमी पार्टी बरोबर आसा. रमेश भोसले एक सामाजीक क्षेत्रान वावरणारो एक तरणाटो आज भारतीय जनता पक्षान ताणें रिजिस्टर प्रवेश घेतिल्लो आसा. त्या बद्दल हांव ताचें अभिनंदन करतां. बितकी खांडोळा ग्रामपंचायत जिल्हा पंचायत हो ओबीसी खातीर हो वाठार रिजर्व जाल्लो आसा आनी प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट म्हणून आमी रमेश भोसलेक सगळ्यांचे एकमतान आमी नांव मुखार हाडिल्लें आसा. हांव भारतीय जनता पक्षाचो एक सरकारांतलो घटक जावन आसा आनी म्हजी एक जबाबदारी येवन पाविल्ली आसा की आज पर्यंत म्हजें भारतीय जनता पक्षाक कितलें योगदान आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. खास करून शिरोडा मतदारसंघा वयल्यान तुमी सबंद गोंयच्या जनतेन पळयलेलें आसा. रमेश भोसले खरें म्हणल्यार हांव स्वतंत्र आसा. खुबश्या जाणांच्या मनाक एक प्रश्न पडलो आसतलो की गोविंदा गावडे इंडिपेंडंट आसून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कित्याक दवरना हो एक प्रश्न पडलो आसतलो. कशें आसा म्हजो मतदारसंघ हो एक 3 जिल्हा पंचायत सदन एक विभागून गेल्लो आसा. जरी इंडिपेंडंट रावलो शेवट आमकां तेंको हो त्याच भारतीय जनता पक्षाक दिवपाक जाय आनी तशे तरेची दुविधा न जावची म्हणून आमी पूर्णपणे भारतीय जनता पक्षाच्या सिंबॉलाचेर आमी वचपाचो हो निर्णय घेतिल्लो आसा.